एलपीजी खातीर ग्रामीण वाठारांतले लोक सुमार 2 म्हयने पादिशेर बुकिंगा उपरांत 45 दिसांनी मेळटलो सिलिंडर. शारांत 25 दिसांनी, सिलिंडर घेतल्या उपरांत 7 दिसांनी रिबुकिंग. तिवायवाडा पर्यटकाचो खून. 10 जाणांचो पंगड सुरत सावन आयिल्लो गोंयांत. दोगांनी एकल्याक मारलो म्हूण दुबाव. खुनी फुज्जो. कळंगूट पुलीस घेतात सोद. म्हापशा बोडगिनी वाठारांत एका अनवळखी मनशाची सापडली कूड. कान गायब आशिल्ल्यान खुनाचो दुबाव. चवकशी सुरू. कामुले एका थळाव्यान वाटेवेल्या सुण्याक हाल करून जिवेशी मारलो. उडयलो न्हंयत. सुण्याक बडयतनाचो व्हिडिओ व्हायरल. कोलवाळे पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद. बायलांक सुरक्षा दिवंक गोंय सरकार फेल. कुडचडे प्रकरणांत पिडितांची संख्या 100 वयर आसपाची शक्यताय. काँग्रेसीचो सनसनाटी दावो. लोन कंपनीचे एजंट म्हूण सांगून लोकांक टोपी घालपी टोळयेक अटक. सायबर क्रायम पुलिशेची कारवाय. 21 लाखांचो म्हाल जप्त. खोर्ले म्हापशा रावताले भाड्याच्या बंगल्यांत. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझांतल्यान 2 एलपीजी कॅरियरां खातीर वाट केली उक्ती. दोनूय कॅरियरांनी सुमार 93,000 टन कार्गो. रशियेन 1 एप्रिल सावन पेट्रोल निर्यातीचेर बंदी घालपाचो घेतला निर्णय. 31 जुलय मेरेन बंदी. देशांतलो सांठो तिगोवन दवरूंक निर्णय. नेपाळचो माजी प्रधानमंत्री ओली आनी माजी गृहमंत्री रमेश लेखाक जेनझी मोर्चाच्या मारहाणी प्रकरणावेल्यान केली अटक. नेपाळांत नवो सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत राजकारण्या आड एक्शन. लडाखांत जोजिला पास वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचेर हिमवादळ. 7 सोंपले, 14 जखमी. झेल पडून 15 गाडयो आडखल्यो.